जीसीएच्या 110 क्लबांतल्या 86 क्लबांनी नार्वेकाराक काढलो म्हणून जीसीएक तेंको दिला. मात उरिल्ल्या 14 क्लबांच्या वांगडी पदाविशीं सध्या वाद आसा. 27 तारखेर थारायल्ले जीसीएचे वादग्रस्त वेंचणुके विशीं क्लबांच्या याचिकेचेर जिल्लो न्यायालयांत मंगळारा सुनावणी जावपाची आसा. नवी वेवस्थापकीय समिती कोर्टास आमकां सगळे डॉक्युमेंट दितली असो नवो अध्यक्ष विनोद फडकेन सांगला. क्लबांच्या कागाळी विशीं निर्णय घेवंक जीसीएन वल्लभ साळकाराक लवाद म्हूण नेमला. एज पर आवर मेमोरंडम आम्ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट केला. वल्लभ साळकर, श्री वल्लभ साळकर एका आर्बिट्रेटर अपॉइंट केला. तो हेची इन्क्वायरी करप चालू आहा. तेणे जे कोण कोण कंप्लेनंट आसले आनी इलेक्शन कमिटी आसली तांकां तेणे मेंबरांक आफयल्या आनी तो आपले डिसिजन दितलो. इन्क्वायरी करून टोटल आपले डिसिजन दितलो. आतां 5-6 क्लब जेतुल्ले थोड्या क्लबांची आमकां नांवय खबर नासलीं अशे क्लब आमकां नोटीस आयली कोर्टान गेल्यात, जेचे हियरींग फाल्यां 2:30 आहा. आनी ह्या क्लबांतले जे कोर्टान गेल्या तेतुल्ल्या 2 क्लबांनी ऑलरेडी आमकां बरोवन दिल्लें आहा परतें की आमकां हें कांयच खबर नासलें, आमकां मिसगायड केल्लें टोटल. आनी हें मिसगायड करून आमच्या कडून बेश्ट्यो सायनी घेतलेल्यो आनी आमच्या मार्फत हे कोर्टान घालूंक लायले. तेतुल्ल्या आनी 2 क्लबांनी ऑलरेडी आमकां वर्बली सांगलेलें आहा ते तेंचे प्रेसिडेंट आनी हे हांगा ना आज, नाल्यार तेय बरोवन दिवपाचे आसले. म्हणल्यार फाल्यां परवां मेरेन तेय बरोवन दितले आमकां. आनी फाल्यां कितें तें कोर्टान आमी ते सगळे सबमीट करतले. क्लबांचे आमचो एडवोकेट सबमीट करतलो. मागीर आर्बिट्रेटरान आमचें जें कितें फाल्यां डिसिजन दितलो, केन्ना आज दितलो किंवा फाल्यां दितलो खबर ना आमकां. म्हणल्यार तें डिसिजनूय आमी सबमीट करतले कितें जाता तें. आनी म्हाका दिसता हें जें चालू आसा तें खंयच्याच क्लबाक आवडोंक ना, खंयच्याच लायफ मेंबराक आवडोंक ना. कित्याक ही फटींगपणां तेंच्यांनी फाटले खूब वर्सां पळयलीं. म्हणल्यार आतां ते सगळे एकठांय जाल्यात, आमचे कमिटी मेंबर आहा ते एकठांय जाल्यात आनी तेचो सगळे जाण निशेध करतात. आमच्या सेक्रेटरी प्रमाण जें लीस्ट ते दाबोळकारान जें मारलेलें, एडवोकेट दाबोळकारान जें लीस्ट मारलेलें तें 124 क्लबांचें आसलें खंय. आमकांय खबर ना 124 क्लब हे खंयच्यान आयले ते. म्हटल्यार आमी मिनिट्सान कन्फर्म केल्लें आहा 110 क्लब आहात. 124 क्लब ना जीसीएचे जे परमनंट मेंबर आहा ते. आतां हे दाबोळकारान खंयच्यान हाडले हेचेर परती आमकां आनी एक केस करची पडटली आतां की 124 मेंबर हे खंयच्यान आयले ते. कित्याक आमच्या मिनिट्सा प्रमाण आमचे कडेन कन्फर्म जाल्ले 110 क्लब आहात सारके. आतां फुडें कितें आसा तें कोर्टानूच ठरतलें फुडें. कळंगूट पंचायती खातीर सुमार 82% मतदान जालें. प्रभागांची फेररचणूक करतना घुसपागोंदळ जाल्ल्यान 16 मेक जावपाची आशिल्ली ही वेंचणूक फुडें धुकलची पडिल्ली. 11 प्रभाग आशिल्ल्या ह्या पंचायतींत वट्ट 75 उमेदवार आसात. मंगळारा मतां मेजतले. Sensitive place. It is one of the richest panchayats, as everybody talks about. Everybody wants to get into to make themselves better. But I think we should keep the charm of Kalangut and make it a better place. Like Nehru says, the queen of all beaches. Where is the beach and where is the queen, we don't know. But I hope we can still maintain the integrity of our beautiful Kalangut. I'm a candidate of Porvado, Ward number 2. This is what we are looking for. The change is what people are talking about. But if the change doesn't happen, I mean there's something wrong. Then that's not democracy. So let people do what they want. Kalangut, so far it's peaceful. We are already 2.5 hours into polling. It has started on time, 8 o'clock. I don't see any untoward incident taking place because we've made adequate deployment of police forces. Even we've got recruits and we've kept them. मोठ्या प्रमाणात माती घालून ताळगावच्या कोयराक लागिल्लो उजो पालोवचो असो आदेश मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान सोमारा उजो पालोवपी दळाक दिलो. फाटले कितलेशेच दीस हो उजो पेटत आशिल्ल्यान लोकांक धुवरांचो बरोच त्रास जातालो. ह्या वेळार ताळगावची आमदार जेनिफर मोन्सेरात, सांताक्रूजचो आमदार बाबूश मोन्सेरात आनी दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनोय आशिल्लो. कितें सोल्युशन आहे? सोल्युशन म्हणजे पयलो उजो पालोवप आनी उजो पालोवन नवे गार्बेज येता पळय ते सॉर्ट आउट करपा खातीर वी आर वर्किंग आउट. आनी कितें प्लांट बी येतलो आनी नाही प्लांट बी इज अ लॉंग टर्म सोल्युशन. आय एम नॉट टॉकिंग ऑफ लॉंग टर्म सोल्युशन. एट दीस मोमेंट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द लोकल पॉप्युलेशन इज ऑफ द स्मोक फर्स्ट. इफ वी स्टार्ट
tampering with the garbage separately or treating with the garbage separately, tomorrow they may face a problem of smell. So I have to take care of that as of now. Long-term solution will be almost maybe 1 or 2 plants at the most in Goa. It can't be more than that. We need a long-term solution for this. We've spoken to the CM. He's assured us all the help. We need funds to put everything in place. We need door-to-door segregation, so the garbage comes segregated from source, and then it's easier for us to dispose the garbage of here. हेजेर आमी पयलीं आतां उदक मारतले सगळ्याक उदक मारतकूच जो स्मोक आसा पळय तो मातसो कमी जातलो जितलें उदक मारतकूच तेजेर इमिजिएटली वयल्यातल्यान शेण घालतले शेण आमकां ऑलरेडी CCPन दिता म्हणून सांगलां आनी तेंचे बुलडोजरय हांगासर आसा तें घातलें म्हणटकूच म्हाका दिसता जशें कंपालर जशें आमी पळय केल्लें त्या प्रमाणे हें जावपाकूच जाय. जो तालिगांव गार्बेज सायटीक उजो लागिल्लो फाटले 15-20 दीस तो कसोच कंट्रोलान येनाशिल्लो आनी पंचायतूय हांगा कांयच करूंक पावनाशिल्ली. सगळ्या रेजिडंट्सांनी आनी भाजपचे जे कार्यकर्ते आसात तांच्यांनी जेन्ना हे चीफ मिनिस्टराक हें केलें रिक्वेस्ट केलो की हांगा येवन कितें पर्सनल सोल्युशन ताचेर काडचें हांगा चीफ मिनिस्टर आतां येवन गेले आनी तांच्यांनी ही सारकी एक्झॅक्ट जो कितें प्रॉब्लम आसा स्टडी करून हाजेर ऑलरेडी फायर ब्रिगेडीक इन्स्ट्रक्ट केलां. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.